भावभयणीनो, हांवें एक आयज साडो काडला. ह्या साडकाचेर एक ल्हानसो नियाळ हांव करता. आमी घोडे साडोक पयलां आसतलें. ह्या साडकाचे थोडी स्वता आसात. देर आर सम फ्यू फॅक्ट्स अबावट दीस लोटस. अशें म्हणटात हे साडोक एका धांवत्या उदकान जायना, एका रनिंग वॉटरान थंयसर मेळना साडोक. पूण हे साडोकूय आमकां उदक जंय धरून उरता, स्टॅग्नंट वॉटर आमी म्हणटा, थंय आमकां ही साडकां मेळटात. जावं पोंडान जावं शेतांनी जेन्ना उदक कुसता थंय आमकां साडोक दिश्टी पडटा. पूण हे साडकाचें कितें काय वावर, कितें काय ताची फॅक्ट्स म्हणटात खंय हे साडोक ह्या रेब्यांतले ह्या चिखलांतले वयर कित्याक वयर चडटा? कित्याक ताका सुर्याची गरज जाय पडटा. द होल लोटस इज टोटली डिपेंड ऑन द सन. आनी त्या पासत ताच्या किरणाच्या बोरबाशान, ह्या सुर्याच्या उजवाडाच्या बोरबाशान खंय हे साडोक ह्या रेब्यांतले वयर चडटा. हे साडोक इतल्या रेब्यांतले वयर चडटा जाल्यार तें मेडें दिसना न्हू, तें नितोड आसता. इतल्या रेब्यांतले चिखलांतले ते वाडटा तरी ताचेर एक ताचें पान, ताची एक एक पाकडी इतली निर्मळ, इतली नितोड आसता की दिसना ते रेब्यांतले वयर चडला म्हूण. म्हणटात थंय ह्या साडग्याच्यो बियो सुमार 1000 वर्सां पासून उरोंक शकतात. हे साडो खंय इतले अमोर, ह्या साडकाची इतली सोबिताय सुंदराय आमचें मन भुलयता. ह्या साडकाक पळयल्यार आमी पिशें जाता. ह्या साडक्याची सोबिताय आमचें एके भाशेन जिवीत पिशें करता. ताचो वास, ताची सुंदराय हे साडोक पळयलें म्हणटकूच जिवाक शांती सवस्काय भोगता. म्हणटात खंय ह्या साडोक आतां फाटीं कांय वर्सांनी आमी पळयलां कुजनात पासून पावलां. ताचो स्टेम, ताचे पाकड्याचे पासून जेवण करतात आयज. ते पेकोणेचें एक हातयार. इट हॅज अ लॉट ऑफ मेडिसीन पावर. एक पेकोणेचो ताका पदवी आसा. हे साडोक, ह्या साडकाक पळयल्यार आमकां सायबीण मांयचो उगडास येता. जी सायबीण मांय देवान ह्या मनशा कुडाच्या पातकांतली तिका एके भाशेन जे पातकाचो स्वास आसा थंयसरली तिका निर्मळपणान वयर काडली, पातोक नासतना वयर काडली. जे भाशेन हे साडकाक एक मेळ दिसना तसो हे रेब्यांतलो तिका देवान संवसारांतले एके भाशेन आपल्या पुताची आवय जावन विचून काडली. असलो आमकां एके भाशेन हे सायबीण मांयचो आमकां एक रूपकार ह्या साडका वरवीं दिश्टी पडटा. बाबणे साडोक आयज आमी नियाळ करता पिडेवताचेर. ह्या साडकाचेर नदर मारल्यार म्हाका बागयोन दामयान हाचो उगडास येता. बागयोन दामयानान एके भाशेन ताका नवोच पाद्री जाल्लो. बेसमान ताका बरी फिरगोज दवरली, विचून काडलेली. पूण ताणें म्हणलें म्हाका नाका ही फिरगोज, म्हाका थंय जुंयार वचूंक जाय. आनी बिशप मोलो जुंयार कित्याक? तो जुंवो बरो न्हय, तो मेल्ल्याचो जुंवो म्हणटात. दे कॉल दॅट इट्स अ डॅड आयलंड. आनी कित्याक डॅड आयलंड म्हणटाले? कित्याक ह्या जुंयार खंय कोडकार जालोल्यांक व्हरून उडयतालो लोक. थंय मोत्ताले कोडकार, जिवीत जियेताले, कोण तांचेशी वचनासलो. असलेशी वचून बागयोन दामयान तांकां साडका भाशेन ह्या रेब्यांतलो वयर काडटा. ह्या पिडेंतल्या ह्या वशाच्या पिडेन तांकां एके भाशेन मान दिता, रेस्पेद दिता, तांची मोगान सेवा करता. दिसपोटी तांकां मिसाचें बलिदान भेटयता, तांची खबर घेता, तांचे सांगाता वेळ सारता. आनी हे तरेन भावा बागयोन दामयां खंय एक कोड ताकाच लागून ह्या कोडां थंय तो सोंपून वेता आनी ह्या साडका भाशेन आपलें जिवीत बागयोंद करूंक पावता. दुसरी आमकां आसा मादर त्रेसा कोलकाताची. आमी जाणा ती लॉरेंतो कॉन्वेंटान आसली सुसेगाद, पूण खुशाल नासली. तिच्या जिवितान सुर्याचें किरण येता आनी कोलकाताचो रेबो तिका दिश्टी पडटा. कोलकाताचो पिडेचो चिखल तिका दिश्टी पडटा. आनी असल्या चिखलान आसलेल्यांक, असल्या रेब्यान पातकाचे एके भाशेन पिडेन आसलेल्यांक, कश्टवतल्यांक मादर तेरेसा तांकां एक नवो जिवो रूपकार जाता. एक सुर्याचो बोरमाचो जिवंक तांकां दिता. आनी आपुणूय ह्या चिखलांतली उठून ह्या साडका भाशेन पोरमोड आनी नितोड जिवीत ती जियेता. भावडीनो, आमकां कालूस आकुतीस आसा. पातकाचे पिडेच्या रेब्यान तो लोळटालो, एके भाशेन कोश्टवतालो. सुर्या जेजूचे तो नदर मारता आनी हे पिडेंतलो एक नवो बोरमाचो दिसपोटी मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजूचे नदर मारून आपलें जिवीत ह्या साडका भाशेन तो फुलयता. आनी दुसऱ्यांक
आपलो पोरमोड तो वांटा, दुसऱ्यांक हे भाग्योन जिविताची कुरपा तो दुसऱ्यांक दिता. रिता दे कासिया आपली जिवीत जियेताली, लौकीक भयण लग्न जाल्ली, घोव आनी आपल्या भुरग्याचे त्रास कोस एके भाशेन आपणयता. तांचे पातकी जिवीत आपूण एके भाशेन कोश्टवता, तांच्या पातकी जिविताची नियाळ करून. ह्या कोश्टांतल्यान ती वेता कितलीं वर्सां ह्या कोश्टांक ती वेंग मारता, कित्याक जेजूचे बोरवासो दवरून ती जियेता. ते बसत ह्या रेब्यांतली उठून, ह्या कोश्टांतली उठून रिता दे कासिया नव्यान सुर्या जेजूचे नोदर मारून आपलें जिवीत भाग्योनपणाचे वाटेर घालता. ह्या साडका भाशेन ती आपलें जिवीत दुसऱ्याचेर प्रकाश बरीत करता. भाव आयज ही आमकां काय बरी देख ह्या साडका भाशेन साल्विफीची डॉलरीस हो जुआंव पावलो दुसऱ्यान काय बरो विश्व चिटीन ताणें बरयलें. अदीक करून पिड्यावताचेर उलयतना ताणें म्हणलें खंय पिडा आनी कोस्ट निर्भाग न्हय, दे आर नॉट बॅड, ते वायट न्हय. तो म्हणटा ते जावन आसा एक पावंड भाग्योनपणाच्या जिविताक. हे से दॅट इज अ स्टेप, दॅट इज एन इन्स्ट्रुमेंट टू बिकम अ होली पर्सन. आनी ते बसत कोस्ट आमचे जिविताचे भाग. जेन्ना कोस्टाक फुडो करूंक बोळ येता तेन्ना आमी सांगात दिवंक गरजेचो, एकामेकाक उर्बा दिवंक, एकामेकाक बोळ दिवंक, एकामेकाक सगळे वेड सारूंक, एकामेकाक भरवसो दिवंक. तेन्नाच हे कोस्ट आनी पिडा भावा भयणीनो निर्भाग जायनात. दे डोंट बिकम इवल फॉर अस, बट दे बिकम आवर स्ट्रेंथ. आमकां काळजीतार कोण मेळटा, गोठाय मेळटा आमच्या कोश्टांतले आमकां निवारूंक. जे भाशेन दाम्यान ह्या कोड जालोल्यांक बोरवासो दिलो, ते भाशेन आमकां घोटाय मेळटा, आमकां एक बोरवासो मेळटा. ह्या पिडेंतली आमी उतरून नव्या जिविताक पावूंक. आयचें पयलें वाचप दानियेलाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. दानियल म्हणटा नाबूकदनेझराक ताची एक झूज मांडटा. हें झूज नितीचें झूज. नाबूकदनेझर ताका संवसाराची आशा दाखयता. आनी तेन्ना दानियल म्हणटा हे तुजे कोस्ट, हे तुजे सगळें जिवीत गिरेस्तकाय देवाच्या काकलुतीशी, देवाच्या पेकोणेशी आनी देवाच्या मोगाशी कांयच न्हय. दे आर नथींग बिफोर गॉड्स लव एंड हिज जस्टीस. हे सगळें टेम्पररी. पूण जो कोण ह्या कोस्टांतल्यान ह्या आव्हानाक फुडो करता आनी देवाचेर भावार्थ दवरता ताका देव केन्नाच सांडिना. ताका पिडेंतलो नव्यान उडयता, ह्या कोस्टांतलो नव्यान उडयता, ह्या एके भाशेन वायटांतलो ताळण्यांतलो नव्यान उडयता आनी नव्या जिविताक पावयता. आनी ते बसो दानियल म्हणटा सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात, तो तुमकां सांडचो ना. बाबून आयज शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक तयार करता, आकारता. कितें करूंक? कोश्टांक पिडेक फुडो करूंक, आव्हानाक फुडो करूंक. तो म्हणटा जायते जाण तुमकां कोस दितले, जायते तुमच्या जिवितान पिडा येतली, जायती आव्हानां येतली. भिये नाकात. पवित्र आत्म्याचेर विस्वास दवरात, तो तुमचे वरवीं उलयतलो, तो तुमच्या सांगाताक चलतलो. देवाचेर विस्वास दवरात, तो तुमचे वरवीं कश्टवतल्यांक बोरवासो दितलो, उर्बा जिवंक दितलो. भाव न्हू आयज हीच दोनूय वाचपां होच आमकां कृपा दितात, हेच बोड आमकां दितात. ह्या साडका भाशेन आमी आमच्या जिवितान आयज आमच्या कुटुंबांनी कितले कोश्ट आसात, आयज आमच्या समुदायांनी कितले कोश्ट आमी पडयता, कितली पिडा आसा. देर आर हिडन सफरींग दॅट आर इन आवर फॅमिलीज टुडे. आनी कितलो आयज लोक कोश्टवता. आयज कितली पिडा वाडलेली आसा, जावं कॅन्सराची, डायबिटीज, आयज कितली मोहनाची पिडा. आयज लोक मेंटली इल जाल्लो आसा. आयज भावनाची पिडा आसा, इमोशनल आयज सफरींग आसात. आयज समाजीक पिडा आसा. आयज संवसारा भुलयतली पिडा आमकां पयस व्हरता. आयज आत्मीक पिडा आसा. हे पिडेंतली भाव भयणो आमी ह्या साडका भाशेन दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक गरजेचो. जे भाशेन हे साडोक एका सुर्याच्या किरणाक आवंडेता आनी आशून रावता. जेन्ना काळोख येता तेन्ना कितें भावता, पूण दीस येता तेन्ना हे साडोक हे भाशेन फुलता. ते भाशेन दर दिसाक ह्या आमच्या कोश्टांनी भावा भयणीनो आमी देवाचेर विस्वास दवरून चलता. आनी जेन्ना एकामेकाक आमी आदार दिता, कश्टवतल्यांक आमी एके भाशेन पाठिंबो दिता, तांचो बोरवासो वाडयता, तेन्ना भावा भयणीनो ह्या संवसारांत जिवंक आमकां बोरवासो मेळटा. भाग्योंत फ्रांसीस शावेर असल्याच रेब्यान जियेतालो. संवसाराची एके भाशेन जायती गिरेस्तकाय आपणावंक, नांव पदवी घेवंक ताका एक मन आसलें, सपन आसलें. असल्या रेब्यान लोळटना इनास लॉयल ताका साडका भाशेन आदार करता ह्या रेब्यांतलो उठूंक.
आनी ह्या सुर्या जेजूचे नदर मारून ताचें जिवीत फुडें व्हरूंक. ह्याच बोरवाशान बाबनो फ्रांसीस शावेर बागयोन ही लांबदीक वाट चलता भारतान येवन होच बोरवासो जो आपल्यान अणभवलो, ह्या सगळ्या समाजीक पिडेंतलो देवान निवारलो, ह्या रेब्यांतलो आपल्याक काडलो देखून देवाक तो दिनवासना हे पोरजेक भारताचे पोरजेक एक बोरवासो दिवंक, आमकांय पिडेंतलो निवारूंक, ह्या ताडल्यांतलो निवारूंक बागयोन फ्रांसीस शावेर आमकां एक नामणो जाता. बाबनो असल्याच बोरवाशान आयज आमी सगळीं ताचे पांयाशी आयल्या. आमी हीच कृपा मागुया, आमी कश्टवतल्यांक बोरवासो जावंक. आयज कितले आमच्या कुटुंबांनी एकसुरी आसात, पिडीत आसात, आमच्या शेजारी पिडीत आसात, एकसुरी जियेतात. आयज कितली मोनाची पिडा, असल्यांक आमी आदार दिवया, वेळ दिवया. तेन्नाच ह्या सारका भाशेन तांकां ह्या पिडेंतली काडून एक बोरवासो दिवंक आमी पावतलीं. ह्याच बोरवाशेन बाबनो ह्याचे मिसान हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेवया आनी आमची जी पिडा आसा ती आयज आल्ताराचेर घालून सायबा तूंच आमचो बोरवासो, तूंच आमची कृपा, तूंच आमची सोडवण, तूंच आमचो तारण, तूंच आमचो गुरू हेंच ओळखून घेवन बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन ताचे भाशेन आमी भाग्योलपणाचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय कश्टवतल्यांक भाग्योन करूंक ह्याचे मिसान आमी मागुया.